मिलन मोगाची. ही कवळी गल्फांत चल्लेल्या कोंकणी कार्यावळी 2014 वर्सा नोव्हेंबर 14 तारखेर गल्फ श्रेष्ठ कोंकणी कवळी पुरस्कार हो पुरस्कार मानेस्त लॅन्सी हेनरी मोरसाक लाभला तांच्या अपुरबायेच्या कोंकणी कवळी मिलन मोगाच्याक. आणि ह्या कवळ्यांतले एक अपुरबायेचे सुपरहिट पद आसा मिलन मोगाचे. आणि हांगासर गौंचाक आमा समोर येतात अश्विन डिकोस्टा कुलशेखर सोद उच्चारांत रनर अप प्रशस्ती आपणायल्लो. तशेंच तांकां सांगात दितात क्लॅरिटा लोबो बज्जोडी गौंचाक मिलन मोगाचे. मुझे आणि तुझे लग्न ते झाले आज लग्न ते झाले मोगाचे तुझे आणि तुझे लग्न ते झाले आज लग्न एक झाले. आज आम्ही सगळीच्या बापासो उगडास काढूया आमच्या कळसांच्या याडीला तरी गा पावटोला. आज आम्ही सगळीच्या बापासो उगडास काढूया आमच्या कळसांच्या याडीला तरी गा पावटोला. हात जोडून एक झाल्या उडी थांबताना मध्ये होतो सोप सकाळी आमच्या दोन मुठा मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. मोगाचे तुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. आमची पहिली ही लग्नाची रात सावली लांब रात आमचं बोंबाडुबी सोडुबी सासरी पाण्यारात. आमची पहिली ही लग्नाची रात सावली लांब रात आमचं बोंबाडुबी सोडुबी सासरी पाण्यारात. एक बाय एक बोल आमकां जाय जाल्यार मोग बरें करूया आता नुस्त्यार. मिलन मोगाचे मुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. मोगाचे तुझे आणि तुझे लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले. लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले लग्नात एक झाले आज लग्नात एक झाले.
कुणी जावनी वापर बायचे सदरपण आश्वेन तशेंच बायक क्लॅरिटा तुमचे बरें मागता तुमच्या फुडाराक आनी मग वचनो हांगासर आयतें आसा मॉर्लिस बँड घेवन एक कापूरबायेचे कोंकणी ट्रॅक उडोलचे बरीच गेम जावन आसा ते एक ट्रॅक प्ले करतले ते खंयचें पद म्हणी ते परतूंक आसा आनी दयकर हांगा येवन सांगूंक आसा वेळ तुमचो कोणाय ते आसात दयकर तुमचो हात उखलात दयकर मुखार येयात तुमचें नांव जेनिशा शिल्डिस ओके खंयचें सॉंग म्हणून सांगीत गी कुलकुलो वाव व्हेरी गुड बरें तुका बरें परकून लाय तुवें तुका बरें मागता जोरांच्या ताळयो दी आमच्या बायेक आनी वय जेन्ना मोड जाता तेन्ना आमी पावस येता म्हणून सोत्री तयार करता जेन्ना मोग जाता तेन्ना त्या मोगाक घेवंक आमचें काळीज तयार करता कंडिशन एका चलयेक एका चल्या लागीं मोग जाला ती चली त्या चल्याक राखता वेंगेंत घेवनशाक मागता आनी आज एक अपुरबायेच्या पदाद्वारे आपलें तें भोगाण हांगासर उक्तांक दिता अपुरबायेची गावपीण आमा समेस्तांची लोकां मोगाळ ती जावन आसा मनेस्तीन संगीता बालचंद्रा हिची वळख सर कोंकणी मोगींक आसा मोसणांची काळजां तेणें जिखल्यांत मानेस्त लॅन्सी हेनरी मॉरस हांणी रसल्लें ताळो गुंतवल्लें तूं ये लागीं ह्या पदाक ताळो घालच्याक सादर करच्याक तुमच्या मुखार संगीता बालचंद्रा
सिमोर वचून म्हाका सांगचें आसा केदाळाय ह्या पदाक जोगतो न्याय ती दिता म्हण मानेस्तीन संगीत बालचंद्रा एक जोरान ताळयो आशेता मोगाचे न्हू थँक्यू सो मच मॅम आनी आजी तस्सो रितीन तिणें ताका न्याय दिला आनी हांगासर खंय धांवन येता परतून हां हां काले काले तू काल कित्याक रे कॉलेज घेवन आय कॉलेज घेवन ना म्हळ्यार आमच्या कोंबयेन तांती दवरले हले कोंबयेन तांती दवरले कोंबीन तांती दवरल्याक आनी कॉलेजी कॉल संबंध रे अळे कोंबयेन तांती दवरल्याक आनी कॉलेजी संबंध म्हळ्यार राखून 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 सांजेर 4 वरां कोंबयेन तांती दवरले दवरू न्ही हां दवरल्यार तुका मेळटा न्ही तुका कितें कॉलेजी घेवन अळे अळे ऐक 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 पुरते ऐक तूं काले गे म्हळ्यार हां ती कोंबी आहा पळय वय तांती सदां न्ही दवरता हां पूण म्हाका मेळना पूण हांगा तो कार्यनिर्वाहक आसात पळय एल्सान आनी प्रिताम वय डेली तांणी दवरची जालें न्ही हां वय रे कोंबी तुमची हां ताणी कशें रे तांती व्हरचें ती कोंबी आमची म्हूण तुका कोणें सांगलें आनी कोणाची तूं सूख समजालाय हां ती कोंबी आयच्या कार्याच्या कारभाराची लॅन्सेंद्री मोरासाची वय गे हां तर तुमी तेगी जाण आम्ही तेगी जण सोर नाही साहेब सोर नाही एमसी काले काले हांगा क्लासी घेवन उलयता तो देव बरें करूं सरला परत एक पोटी तुका आनी मग वच न्हू मुकलें तें पद आसा लन्सी मोरासाच्या लिखणें तावन उदेल्लें एक उंचलें पद म्हणून म्हाका संतोश भोगता त्या पदाचें नांव पुनर्मोग गोवांतरलेल्या एका बायलेन पुनर्मोग जावन पुनर्जीवन जावन तुमचो म्हजो पती जावन जल्मोन ये म्हणून गावचें तें पद आनी मोगोचें ह्या पदांतलीं उतरां इतलीं खतखती आसात की इतल्या उर्बेन तीं बरल्यांत की काळजां कापटातात खंडीत जावन एक तरी दूख आमच्या दोळ्यांत उपजाशें करशीत आनी असलें बुवा पुरबायाचें पद कोंकणी समाजाचें नांव वाडलेली एका पुरबायाची फंकी वंत गावपीन बाय आय.व्ही. डिसोजाच्या मधुर ताळ्यांत हांव सादर करूंक तिका हांव मानाच्या मानच्या दरबारांत तुमच्या ताळयांच्या आवाजान उपकार आशेतां बाय आय.व्ही. डिसोजा